फक्त पणजेंतल्यान फायदो मेळोवपी न्हय तर पणजे खातीर मोग आशिल्लो फुडारी आमकां जाय। थळावो आमदार सगळेच कडेन गायब आसता। अधिकृत कार्यावळींनी लेगीत तो नासता म्हण उत्पल पर्रीकार उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सगळे बेसिकली आसा गेल्या इलेक्शनांनी लोकांनी बरो सपोर्ट केला। पणजेन खंय तरी आज पळयल्यार कितें इश्यूज जाता, स्मार्ट सिटी म्हणा, मार्केटाचे म्हणा, काउन्सिलर्स ऑलमोस्ट गायब आसा। काउन्सिलाची मिटींग जाता ते सुद्धा खबर ना। आज काउन्सिलाची मिटींगूय जायना। सो हे खंय तरी जाका पणजे बद्दल प्रेम आसा अशी लिडरशीप येवची पडटली। नॉट द लिडरशीप वीच जस्ट वॉन्ट्स टू प्रॉफिट फ्रॉम पणजे। मिरामार पळयलें तुमी बंगलो करून थंय कितें तरी व्हडलें येता अशें हांव आयकलां, अजून हांवें कन्फर्म करूंक ना। पण दॅट इज ओन्ली युजींग पणजे आनी आपल्याक ऑफिस मेळ्ळा पळय ते वापरून स्वताचो कसो फायदो करून घेवप ते चल्ला सध्या। सो ताचो परिणाम पणजेन सगळे दिसता। सो अनलेस दीस चेंजीस ते परत सारखे जाग्यार हाडपाक हे लागतलो। सो लोकांचो सपोर्ट लागता आनी तो मेळटा। आयज पणजेचो आमदार खंय दिश्टी पडूंक ना, हरशी तो हांगा येता। आमदार सगळीच कडेन मिसींग आसता। तुम्ही प्रश्न विचारले पणजेचो आमदार खंय आसता, तो ऑफिशियल फंक्शनाक मिसींग आसता। आज कित्याक येतलो तो? ताचे हेच आसा की ताका प्रश्न विचारल्यार तुमी MDक विचारा, हाका विचारा। आय डोंट हॅव टू कॉमेंट म्हणून तुम्ही लोकांकडे मिसून अशेंच रावतले म्हणटा। दर वर्सा मेळटा, हरशीं मेळत आसता, पण होळी लोकां बरोबर साजरी करप इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। ते फुडें कायम दवर।